बाईंचा आज तुम्ही रॅली घडवणार त्याची किती सांगतो? सगळ्यांत पयलीं आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, कित्याक आयज तेंच्या नेतृत्वाच्या खाली आयज आमी आख्खे तिनूय स्टेटी जी आमची राजस्थान जावं मध्य प्रदेश छत्तीसगड हांगा आमकां विक्ट्री मेळिल्ली आसा. आनी जर खरें श्रेय जर कोणाक वयता जाल्यार आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीक, तशेंच तेज्या वांगडा आमचे नॅशनल प्रेजिडेंट JP नड्डाजी, तशेंच आमचे अमीश भाई तांकां वयता. आनी तशेंच आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद भाई दानोडे, कित्याक आयज हेंच्यांनी सुद्दां आख्खे ह्या स्टेटींनी कॅनवन्सींग केलेलें, कॅम्पेनींग केलेलें आनी भरपूर आपलो टायम दिवन आयज हे तिनूय स्टेट्स आमचे कडेन येयलेले आसा. आनी तेच आयज एक विक्ट्री रॅली आमी काडलेली आसा आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. तेजे लागून हांव सगळे आमचे मुर्मुगांवचे जितले यूथ, महिला, सिनियर जे हांगा ज्येश्ठ नागरीक तशें सगळे जाण येयलेले आसा. सो तांकां हांव मनानसून काळजानसून पयलीं सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते इतले संख्येन हांगा हाजीर रावले. आनी मुद्दाम ह्या विक्ट्री रॅलीक लागून आमच्या मदीं आमचे भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री भाई नरेंद्र सावयकर, तशेंच ते एक्स खासदार, तशेंच आमचे महामंत्री श्री दामू नाईक जे एक्स आमदार आसा, तशेंच आमचे सावथ गोवाचे प्रेजिडेंट बाब तुळशीदास नाईक, आमचो सर्वानंद भगत जो भारतीय जनता पार्टीचो सेक्रेटरी आसा, आमचो महेश आमोणकर कावन्सिलर मडगांवसून मुद्दाम येयलेलो आसा. बाकीचे हांगा जमिल्लेले सगळे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, बाकीचे आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी सगळे जाण जे उपस्थित आसा. आयज खरेंच म्हणल्यार एक खूब उमेद येयलेली आसा आनी आख्खी उमेद आमी आयज पळयता की आमच्या आख्खे गोंयांत सुद्दां लोकांच्या मदीं आसा. आयज तुमी जे पळयता इतले संख्येन जे लोक येयले आसा ते आपूण स्वता जावन पार्टिसिपेट जावपाक लागून येयलेले आसा, आपल्या मनानसून येयले आसा. कित्याक म्हाका कालच्यान जे कितल्या लोकांचे फोन येवपाक लागले सगळे जाण कॉंग्रेच्युलेट करतना, तेज्या लागून आयज आमी येयले. आनी आयज आमकां खबर आसा देशान लोकांनी आयज आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचेर विश्वास दवरलेलो आसा. आयज लोकांक खबर आसा तो एकूच पर्याय आसा म्हणून. आनी जे लोकांचो आनी आमचो सगळ्यांचो स्लोगन आसा मोदीजी है तो सब मुमकीन है. सो असो आमचो स्लोगन आसा. आनी आयज आतां आमी सगळ्यांक तुमकां आसा देशान आनी एक आमचो स्लोगन चालू जाल्लो आसा कितें मोदी की गॅरंटी. ही आयज आमची मोदीची गॅरंटीक लागून आयज लोकांनी जो आमच्या प्रायम मिनिस्टर विश्वास दवरलेलो आसा. आयज आमी जे पळयताले सगळ्या स्टेटीन खंयचोच आमी CM फेस दवरनासतना आमी नरेंद्र मोदीचो फेस घेवन आमी आयज लोकांच्या मदीं गेल्लेले सगळ्या स्टेटीन. आनी थंयसर आयज लोकांनी दाखोवन दिलेले आसा की हे गोंयांत जर लिडरशीप आसा जाल्यार ती फक्त आमचे नरेंद्र मोदीजी कडेच आसा. आनी हे लोकांनी प्रूफ करून दाखयलेलें आसा. ते मागीर सगळ्या वर्गाचे लोक जावं, ते मागीर आमचे OBCचे जावं, SCचे जावं, STचे जावं, मायनॉरिटी जावं, हे सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिवन आयज येदी व्हडली आमकां विक्ट्री दिलेली आसा हे तिनूय स्टेटान. सर येता इलेक्शनाक तुमचे मुरगांवचे कसो कितें रोल आसतलो आनी कितके तुमी ह्या इलेक्शनाक रोल प्ले करतले? पळय आमकां तुमकां आतांच सांगता, आमी जे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जाली तशीच आमचो सावथ गोवाचो जो पार्लिमेंट सीट आसा पळय तो 100% एक बीग मार्जिनान आमी जिखतले. हेज्या भितर मात सुद्दां दुबाव ना. आनी हेज्या भितर जे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा तेवूय कॉन्ट्रिब्युशन हायेस्ट कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. इतले हांव आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे बरे मागपी सगळ्या वाटेनसून हांव आमच्या पार्टीक दिवपाक सोदतां. अब की बार 400 पार. अब की बार 400 पार. सगळ्यात पयलीं हें जें जैत आसा हें जैत 3 राज्यांचें घवघवीत जैत, त्या जैता बद्दल अभिनंदन करता. संबंद भारतभर भारतीय जनता पार्टीच न्ही तर भारतीयांत भितर एक खुशीची लहर आसा, ती लहर सगळे कडेन दिसती पडटा. तुमी आयज सगळे कडेन पळयलां आसतलें TV ऑन केले बरोबर जागोजाग्याचेर फटाके, स्वीट्स वाटप, रॅली काडप हें सगळें मोठ्या नेटान चलिल्लें आसा. आनी हें सगळें जर साध्य जालें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाक लागून. हांव मुद्दमून हांगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतनाच अमित शाह बाईची तल्लक बुद्धी, तेजे प्लॅनिंग आणि JP नड्डा सगळ्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें कसब जें आसा तें कसब जें आसा ताका हांव पयलीं सॅल्यूट करता. परत एकदां भारतीय जनता पार्टी म्हळ्यार कितें जाल्यार ताजें जर उत्तर जर दिता जाल्यार शिस्त, डिसिप्लीन आनी खरेंच मान करपाक जाय. आयज हांगा ह्या समयार भितर आमचे भितर आसा संकल्प आमोणकार तेलंगणा गेल्लो. ह्या तेलंगणाक आपले सगळे हांगसरले संवसार, हांगसरले सगळे काम हे सगळे सोडून फक्त पक्षान उलो मारलो
आणि तुम्ही हे वसा म्हटले बरोबर उल्हास तुयेकरा सारको आसतलो, दाजी साळकारा सारको आसतलो किंवा बाकीचे सगळे जे कार्यकर्ते जितले गेले म्हणजे मंत्री गेलेच, मुख्यमंत्री गेलोच, पण आमदार सुद्दां थंय वचून बारीक बुथांचें काम सगळें जें काम शिस्ती भितर पळय करताले त्या खातीर हांव पयलीं ताची तोखणाय करता. आनी हे परिश्रम जे तांणी घेतल्यात तशें कार्यकर्त्यांक उर्बाय बी न्ही आता अरे म्हजो लिडर आसा तो काम करता मागीर हांव कित्याक फाटीं रावूं. आनी हे सगळें जैत जें आसा तें जैत कार्यकर्त्यांचें आसा. आनी आयच्या ह्या समयात भितर आमी पळयतना एकच दृश्टीकोन पळयता, अब की बार 400 पार. दक्षिण गोंय आसतलें त्याच बरोबर उत्तर गोंय आसतलें, ही सगळीं म्हणजे दोनूय सिटां ऑलरेडी आमी राज्यसभेन भितर प्लस तिसरें आसा तें ऑलरेडी पाविल्लें आसा. तिनूय सिटां 100% भाजपा करपाचो आमचो प्रयत्न फळादीक वतलो अशें श्री देव दामोदराच्या चरणा कडेन आमी मागता. आनी आयच्या ह्या रॅलीक जे सगळे कार्यकर्ते आले तुका हांवें नरेंद्र सावयकर आसा, तुळशीदास नायक आसा, भाऊ आसा, सर्वानंद भगत आसा, महेश आमोणकर, रश्मी आसा, फाटल्यान हांव कोणाची नांवां घेवना. सगळ्यांनी सगळे जे परिश्रम जे पयलींच्यान चालू आसा ते फुडें अशेंच मुखार व्हरचे इतलेंच मागता. आनी स्टेटमेंट येयला कितें श्रीपाद बाईक रेस्ट करपाचो आनी आपूण इलेक्शन कंटेस्ट करता. भारतीय जनता पार्टी हे कमळ, आमी फक्त कमळ पळयतात आनी इलेक्शनाच्या लोकांक मदीं वता. ह्या परिश्रमांतल्यान आमी आयज हांगा पाविल्ले आसा. सो राजकारणांतल्या ह्या येद्या व्हडल्या हातून भितर जर आमचो जर लिडर जर कोण आसा जाल्यार नरेंद्र मोदीजी आसा. आनी नरेंद्र मोदीजीन पळयल्लें जें स्वप्न आसा अब की बार 400 पार ते सादी जातले. बोलो भारत माता की आयज हांगासर सड्यार सगळे मुरगांव मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे हांगा उपस्थित आसात. त्याच बरोबर हांगासर आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार बाब संकल्प आमोणकार, भारतीय जनता पार्टीचो आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब दामू नायक, तुळशीदास नायक, साऊथ गोंयचो अध्यक्ष सर्वानंद भगत, सेक्रेटरी, बाकी सगळे कावन्सिलर्स आणि पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित आसात. काल जी विक्ट्री मेळ्ळी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेशान सरकार परत एकदा येवप आणि छत्तीसगडान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जावप, ही एक ऐतिहासीक अशा पद्दतीची जीत आसा. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेतृत्व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेर दाखयल्लो विश्वास आसा. त्यांच्या नेतृत्वा सकयल सरकारान जी कामां केल्यात फाटल्या 9.5 वर्सां, एक विकासाचो कशा पद्दतीन विकास जावंक शकता, सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून कसो विकास जावंक शकता हे दाखोवन दिल्लें आसा. आनी तेजें फळ जें आसा तें जनतेन ह्या यशाच्या रुपान भारतीय जनता पार्टीक दिल्लें आसा. एक खूब व्हडलें जैत आसा. आनीक तो आनंद साजरो करपा खातीर हांगासर सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी बरे मागपी एकठांय जाल्ले आसात. आमी पळयतात की येणाऱ्या 3-4 म्हयन्यांनी परत एकदा लोकसभेचें इलेक्शन जावपाचें आसा. आनी सगळेच जाण म्हणटात की तिसरे फावट परत एकदा नरेंद्र मोदीचो सरकार हो ह्या देशान जावपाचो आसा. तेजेर एका अर्थान ह्या तिनूय राज्यांनी जे तेजेर एक शिक्कामोर्तब केल्लें आसा त्याचोच एक परिणाम आसा. आनी तो साजरो करपा खातीर ते जैत साजरे करपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर एकठांय जमल्यात. सो गोंयची दोनूय सिटां तुमी कशे तरेन पळयतात, कशे तरेन दोन्ही सिटां जिखतले हातून 100% दुबावूच ना. ओवरऑल इंडियाचे कशें पळयता, कितले ओवरऑल MPs आमी गोंयचे जिखता, गोंयचे दोन्ही जावन मागीर सगळे इंडियाचे जातले.